येवकार, हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स। आदल्या सचिवान दिले फट प्रतिज्ञापत्र, राय पंचायतीत वाद सुरू। अजून कार्यक्षम जावंक ना एमआरएफची कोयर सुविधा, गांवांत रावपी अँथनी बार्बोसाचो आरोप। स्पेन आणि कोलंबिया ह्या दोनूय पंगडांनी उपांत्य फेरयेंतल्या मॅचींनी मेळयले येस। फिफा अंडर-17 बायलांचे विश्वचषक फायनलीत मेळयली पात्रताय। ट्रॉफी खातीर मुंबईत दोनूय पंगडाचो जातलो निमणो सामनो। शिवोले गांवसावाड्यार जालो न्यू द बिटोवेन कॉन्सर्ट। सोनिया शिसाटान सादर केलो मांडो, शेलोमान गायली पॉप गितां, गाजली ऑट टू जॉय ही सिम्फनी। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आदल्या सचिवान दिल्ल्या फट प्रतिज्ञापत्रा विशीं राय पंचायतीत वाद सुरू जाला। गांवांत रावपी अँथनी बार्बोसान एमआरएफची कोयर सुविधा अजून कार्यक्षम जावंक ना असो आरोप केला। पळयात पुराय बातमी। राय पंचायतीचे एमआरएफ सुविधा सुसज्ज आसात अशें पंचायतीच्या आदल्या सचिवान उच्च न्यायालयाक फट प्रतिज्ञापत्र दिल्ले असो आरोप रायच्या थळाव्या अँथनी बार्बोसान केला। बांदकाम परवानो दिवपा खातीर दिल्ले प्रतिज्ञापत्रय फट आशिल्ल्याचो आरोप ताणें केला। ह्या प्रश्नाचेर घन कोयर मंत्र्यान लक्ष घालचें, तशेंच उच्च न्यायालयान हस्तक्षेप करचें अशें अँथनी बार्बोसान मागलां। पळयात। कितें जालें मरे, हिंगा एक एमआरएफ फॅसिलिटी पळय, तुमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटी एक एमआरएफ फॅसिलिटी आमकां राया पंचायतीन केल्या। एमआरएफ फॅसिलिटी राया पंचायतीन ही आमची बांदल्या। आनी थोडो आतां हो गार्बेजीचो इश्यू हायकोर्टान चलता, तुमकां खबर आसतली। आनी जायते पंचायतीन हायकोर्टान कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां बंद केल्लीं आसा। कित्याक? तेंची एमआरएफ फॅसिलिटी फुल्ली चालू ना म्हूण। तितून एक आमची राया पंचायत आशिल्ली। सो राया पंचायतीकूच बॅन आशिल्लें, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा जायनाशिल्लीं। पूण आतां आमको जानेवारी बॅन पडले, जानेवारी सुमार बॅन पडले आमकां, जानेवारी ऑर डिसेंबर समथींग आमकां बॅन पडलें हायकोर्टाचें। ऑनरेबल हायकोर्टान आमकां बॅन दिल्लें कित्याक आमची फॅसिलिटी रेडी ना म्हणून। मागीर आमचे पंचायत बॉडी डिजॉल्व जाले आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट जाले। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट जाले तेन्ना आमचे एडमिनिस्ट्रेटरांनी त्या टायमाची सेक्रेटरी तियांनी एक एफिडेविट ऑनरेबल हायकोर्टान फायल केली की आमची एमआरएफ फॅसिलिटी फुल्ली रेडी आसा विथ ऑल द इक्विपमेंट्स, विथ ऑल द बिलिंग मशीन एवरीथिंग। बट नाव यू सी द सिच्युएशन, इफ बिलिंग मशीन इज in process is there inside, you see which side the material will go. This is the main gate of MRF. But billing machine material orpa कितकोन मुनीस भितर कितकोन वयतले, there is no other way. तुमच्या सराउंडिंग मारपा जाता। सो हे कितें जालां, हे अशें दिसता की आमचे पंचायतीन ऑनरेबल हायकोर्टाक फोटो येला, तांकां रॉंग एफिडेविट दिवन ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्स चालू केले आणि कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दीत आसा। आता कोण म्हणटा सोंसल्यार कितें 40 बंगल्याची लायसन्स येता म्हूण, 40 बंगल्या काय विलाज म्हूण कितें, ही सगळी लायसन्स दिवपाक ओपन केले दिसता आमकां। मजगती लायटीच्या कनेक्शनाक कळाव जाल्ल्यान एमआरएफ सध्या पात्र ना। कनेक्शन स्थापन जातकच सुविधा सुरू जातली अशें राय पंचायतीचो सरपंच जुदास क्वादोसान मान्य केला। आयकयात। एलिजिबल नाव मानून घेता, बट कितें जालां आतां आमगे कनेक्शन मेळना इलेक्ट्रिकल। सो ताका लागून इलेक्शन डिलरान हे बिकम आमकां कनेक्शन मेळटलें आनी आमी आमगे एमआरएफ चालू ना। ती पळय कितें जालें, पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर आहलो आमचो आनी तो ताका आमी कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्ली हे करूं। सो ताका कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाला आनी आतां पंचायतान हे केली आनी आयज ती सगळीं हे तुका वतली। एफिडेविट कितें म्हणून दिला कोर्टान? सी हांव तेन्ना सरपंच आसलो, दुसरी पयलींच्या कोर्टान कोणाक आमी आतां जालें न्ही, दुसऱ्यांनी वचून सरपंच ऑपरेशन करपाक तुमचे एफर्ट आसता हय फूल हे नेक्स्ट वीक हे विकान स्टार्ट करता, खाली लायटी कनेक्शनाक लागून। मजगती न्यायालयाक फटीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्ल्याचो
थळाव्या लोकांनी केल्लो आरोप पंचायत सचिव अक्षता झोरेन न्हयकारला. फॉल्स हांवें कांयच अफिडेविट फायल करूना. आमचे एडवोकेट भायल्यान आसा. फॉल्स कांयच करूना. आमी ताका इतलें सांगलेलें की आमी गार्बेज कलेक्ट करता, आमच्या शेडीनूच दवरता, थंय सेग्रिगेट करता आनी आमी आमचो डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टार हँड ओवर करता. फॉल्स कांयच सांगू नाशिल्लें की आमच्या कडेन हे आसा ते आसा अशें कांयच सांगू नाशिल्लें. फक्त तेंच्यांनी कितें म्हणलेलें यू हॅव टू मॅनेज युअर ड्राय वेस्ट फर्स्ट. सो आमी ड्राय वेस्ट आमच्या लोकल्सांची मॅनेज करतात न्ही, केन्ना कोणाची गार्बेज पेंडींग दवरुना. गोवा 365 खातीर रायच्यान संदीप तुयेकार. कोविडाचेर मात करत गोवा स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव्ह बँकेन भरारी मारत अंदू आर्थीक स्थिती बळिश्ट जाल्ल्याचे जाहीर केले. शेतकारांकय ताचो लाव जाल्ल्याचे संचालकान सांगले. या वर्साचे फायनान्शियल रिझल्टय बँकेचो अध्यक्ष उल्हास फळदेसायान जाहीर केले. आमचे ह्या वर्साचे फायनान्शियल रिझल्ट जे आसात ते आमी प्रेस करून डिक्लेअर केले नाशिल्ले. त्या पब्लिकाक कळपाक जाय त्याच खातीर आमी हो मुद्दम करून आज प्रेस आपयला. आणि पयली सुवातेर ह्या बँकेची जी डेपॉझिट्स आसात ती 2161 crores एज ऑन 31 मार्च आसात. तशीच एडवान्सीस 1140 crores ही एडवान्सीस आसात. आणि सगळो बिजनेस मिक्स आसा तो 3033 lakhs 11,000 हो जो आसा तो बिजनेस मिक्स आसा. तशेंच जे इन्वेस्टमेंट्स आसा 3 बिजनेस मिक्स तो डेपॉझिट्स आनी एडवान्सेस 3030 lakhs. आणि इन्वेस्टमेंट जे आसात ते आमचे 1195 crores हे इन्वेस्टमेंट आसा. आणि तशेंच पेड ऑफ जे शेअर कॅपिटल आसा ते 79 crores 65 lakhs आसा. तशेंच रिजर्व्स आणि सरप्लस आसात. आणि ह्या वर्साक जे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आसा ते ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली आमचे 20 crores 5 lakhs जाल्ले कडेन आसा. आणि नेट प्रॉफिट ते आमी ह्या वर्साक 6 crores 95 lakhs हे नेट प्रॉफिट केलेले आसा. हे नेट जो प्रॉफिट आसा तो गेल्या वर्सा 1 crore 28 lakhs जाल्लो. हातूंतल्यान एकच सांगपा की जी बँक एक टायमाक लोक पयशे दवरपाक भिताले आनी खूब अशे प्रॉब्लेम फेस जाताले ते आतां टोटली आमी तातूंतल्यान भायर आयिल्ले कडेन आसात. जो लॉसीस आसा ती 100% लॉसीस आमी मेकअप केलेले आसात. जी प्रोविजनां स्टाफाची ग्रॅच्युटी जावं लिव्ह इनकॅशमेंट ही आमी जवळ जवळ 100% प्रोविजन्स केल्ले कडेन आसा बँकेन. आनी बँक एक स्टेबल पोजिशनान जे आयिल्ले कडेन आसा, व्हेरी स्टेबल. त्या हातूंत भितर जे आमचे बोर्डाचे लोक आसात ते बोर्ड पण सिन्सियरली हेजेर बँकेची मुखार कशी उदरगत जावची हाजेर विचार करता. आमचो MD आसा, बाकीचो स्टाफूय आसा, हातूंत भितर सगळ्यांचोच वांटो आसा. आनी ह्या सगळ्यांच्या हाका लागून ही बँक आज खंय तरी एक भरारी मारपाच्या मुखार हेजेर आसा. तर आज आमी मुखार वचोन ह्या बँकेक एडवान्स जी टॅक्नॉलॉजी जाय ते एडवान्स टॅक्नॉलॉजी पण आमी सगळे टेंडर फ्लोट करून फायनल सगळं जाल्ले कडेन आसा. आनी ते गव्हर्मेंटा कडचे आयले नंतर इमिडिएटली आमी मायग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेअरा वचपाचें आसा. कितें जाता प्रॉब्लेम अशें जाल्ले कडेन आसा की आमचे कडेन जी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी आसा डिजिटल जावं कितें हे पळय आसा ते सद्या ना. आनी ताका लागून आमचे कडेन जो यंग जनरेशन एट्रॅक्ट जावपाचें ते यंग जनरेशन खंय तरी आमकां त्या प्रमाणान पर्संटेज आज मेळना. आनी त्या खातीर आमी मुखार मायग्रेशना वतात. मायग्रेशन केल्या नंतर आमकां मोबायल बँकींग, नेट बँकींग हाजी सगळी ज्यो फॅसिलिटी आसात बँकांनी त्यो फॅसिलिटी आमी दिवपाक पळयतात. शिवोले गांवसावाड्यार नियोड द बितोवेन हो कॉन्सर्ट जालो. सोनिया शिरसाटान मांडो आनी फाडो सादर केलो. शेलोमान पॉप गितां गायलीं. राती कडेन सगळ्या कलाकारांनी एकठांय येत ऑड टू जॉय ही सिम्फनी सादर केली.
acendendo entre as velas já soltas, dizem as veias da praia. Que não This year, I completed 75 years. 75 years that I celebrate with the birth of independent India. India that moved tentatively, stretching gentle fingers, daring to fly. Fly into freedom. Freedom of thought and action. Action in every field, every direction, getting ready to move. Move from being ruled to ruling. Ruling our own very dreams. Dreams of new tomorrows. 40 years after his death. But who is this mysterious Elias? We are celebrating Beethoven actually, his statue here, Ludwig van Beethoven, and also the 75th year of India's independence together. Yeah, the function we have invited Marielena Fernandez, who is the professor at the Vienna University for the last 50 years. She's in love with this statue because it is the only statue this side of Europe. She's performing, and then we have invited some other performers also. Sonia Sirsat is here, this group here, Shalom is performing, then Kim Costa is performing. So it's a function celebrating the Independence Day and Beethoven. All thanks to Marielena Fernandez, who's very passionate about performing here because, as she said, this is the only statue this side of Europe. This evening I will be singing Adela Ide, a German song. The music has been composed by Beethoven, and I'm going to be singing here for the second time. So Marielena invited me to sing with her, as she will be accompanying me. So I took it as a great opportunity, and I will be presenting the song today. घेऊया एक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नाव मोठे लक्षण खोटे अशी म्हण आसा. पर्यटन मळार नोंद आशिल्ल्या मये लेखची ती चवथिकाय जाल्या. सरकारा खंयचीय येवं, आमदार कोणूय आसूं, टुरिस्ट स्पॉट आशिल्ल्या मये तळ्याची अवस्था जैसे थे. अर्थातच मये मतदारसंघात हे तळें आसा. मयेचो विकास कासवाची गतीन जाता. विकास जाता म्हणा पळय धाडसाचें.
मयेच्या ह्या टुरिस्ट स्पॉटाची देख दिवपाची जाली जाल्यार थळाव्यांनी आनी मिडियान आड्डी मारल्या उपरांत ह्या तळ्याचें सोबितीकरण हातात घेतलें. ताचे आदीं हें तळें पुरवलां हाची कोण नोंद घेनासलो. आतां अंतर्गत साधन सुविधा दिल्यात खऱ्यो, पूण थळाव्या वेवसायिकांक कोण विचारिना. पळयात पर्यटन खात्याचें नियोजन. वयरसून जी गेट चालू केल्या कितें ती आमी म्हणटा हांगसून ही गेट चालू करपाची. पयलीची गेट कित्याक म्हणून तुमकां कितें दिसता? आमकां कोणूच ना मेळना, कस्टमर येयना आमकां बेस्ट बसून रावचें पडटा दिसता. सकाळी आमी 7 ओपन करता ते रातचे आमी 9 बंद करता. आनी पयलीं कितें सिच्युएशन आसलें? पयलीं कितें आसली की हे ओपन आसताले न्हू गेट ही, तेन्ना आमकां कस्टमर मेळटाले, ट्युरिस्ट आमकां मेळटाले कितें. आतां तो एकूय ना आमकां मेळना, पण आमकां ते दीसभर काडलेलो माल घेवन आमकां तसो वयर आमचो बिझनस खाला आसा आनी गेट वयर केल्यार आमकां बिझनस कांय ना सद्या. ट्युरिस्ट वयरसून येता वयता, आमकां लॉस बिझनस आहा तो. ते आमी आमदारा कडेन इवन आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता आमी गेट पयलींची ओपन आहा तीच ओपन ठेवपाची. इवन ती न्यू केल्यार ती ओपन आसूनी ही ओपन करपाची एंट्री. आनी हांगा कितके आसा स्टॉपाक बिझनसमॅन कितके आसा? बिझनसमॅन 40 सुमार. मिनिमम 40. कोणाक हें ना गिरायक सद्या काय? कोणाकूच ना. थोडे आतां लोकल्स आसले तेंच्यांनी बंद केले. आमचे सद्या थोडे आमचे बार एंड रेस्टॉरंट आहा ती चालू आहा. इवन हॉटेल्स रेस्टॉरंट ती ओपन आहा. म्हणल्यार आमकां बिझनस कांयच ना. 15 इयर्स आमी लॉसान आहा सद्या. तेन्ना आमदारा कडेन मागता इवन आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन सद्या स्टार्टिंग बसी गव्हर्मेंट बसी आहा त्यो ट्युरिजम चालू करपाचे हांगा मयालेक. इवन आतां मयालेक रेडी आहा, बोटींग चालू आहा, बंजी जंपींग. आनी तांकां एक टायम दिवपाक जाय मॅक्सिमम 2 हॉर. एका हॉरान बोटींगूच जायना एका हॉरान. 2 हॉर तरी तांकां टायम दिवपाचो. मयेचो थळावो आमदार पेमेंद्र शेट्टी निकतीच ह्या तळ्याची पळोवणी केली. त्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. थळाव्या खातीर खंय 32 गाडे घालपाची GTDCन तरतूद केल्या खंय. ते भायर पोरणी गेट उक्ती दवरपाचे थळाव्यांचे मागणेचेर ताणें प्रतिक्रिया दिली. आयकात ताका. लोकल जे नागरीक आमचे हांगासर वेगवेगळे धंदो करताले न्हू तांकां आमी स्पेशली एक गाड्याचें प्रोविजन केल्लें आसा. थंय पार्किंगाच्या भायर त्या पार्किंगाच्या भायर आमी एक पूर्णपणे असो 32 गाड्यांचो प्रोविजन केल्लें आहा. ज्या जाग्यार ते आपले लोकल जे नागरीक आहा वेगवेगळो धंदो करता तांकां ते गाड्या दिवन प्रत्येकाक तो सेपरेट दिवन तेंचें प्रोविजन जाल्लें आसा. फक्त कशें अधिसूचना म्हणजे GTDCची अधिसूचना मेळटली आनी ते आमी तांकां अलॉट करतले. पूण तेजें हें प्लॅनिंग कसो कितें आहा त्या गाड्यांचो? आतां जे पयलीं पासून जे हांगासर धंदो करताले तेंचे एक लिस्ट आसा हांगासर. ते GTDCकूय आहा खबर. ते लिस्ट तांचे कडेन पावल्लें आहा, पंचायती कडेन आहलें तें लिस्ट. आनी त्याच पयलींचे जे नागरीक आहले तांकांच ते अलॉटमेंट जाताले. कित्याक थंयसर खंय अन्याय कोणाचेर जालो किंवा नवीन मनशांक घेतले अशें जावचें ना. मुख्य प्रवेश द्वार जो आसा तो वयर आमी केल्लो आसा. नवीन जेन्ना डेव्हलपमेंट जालें तेन्ना मुख्य प्रवेश द्वार वयर केल्या उपरांत थंयसर पार्किंग बीन सगळी व्यवस्थीत आसा. आतां थंय पार्किंग केलें जाल्यार त्या गेटीनसून जे ट्युरिस्ट आहा ते भितर सरता. पण हो जो हे आसा बेल्ट आहा ह्या बेल्टाचेर पयलीं पासून आमचे हांगासरले लोकल लोक धंदो करता. हांकां तांचो धंदो हॅम्पर जावचो न्हू, तांकां कितें तरी गिरायक मेळचें म्हणून ही जी बदली गेट आहा म्हणजे पयलींची गेट ही चालू उरची असो सगळ्या नागरिकांचो एक आग्रह आहा. आनी त्या आग्रहाक आमी सन्मान दिवन आमकांय बी दिसता तांकां धंदो जावंक जायो म्हणून ही गेट चालू दवरपाक लागून आमी GTDC कडेन उलोवप केल्लें आहा. ऑलरेडी हांव चॅरमॅना कडेन उलयल्लो आनी अधिसूचना म्हणजे तांकां जी आहा ऑर्डर ती कॉन्ट्रॅक्टराक तेंच्यांनी पास ऑन करपाक जाय. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर मागीर ती मेन प्रवेश द्वार आनी हो पयलींची गेट ही दोनूय गेटींचेर तेंच्यांनी एंट्री घेवन जे एंट्री आहा ती भितर दिवंक शकता. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. स्पेन आणि कोलंबिया या दोनही पंगडांनी उपांत्य फेरयेंतल्या मॅचींनी एस मेळोवन फिफा अंडर-17 बायलांचे विश्वचषक फायनलीत पात्रताय मेळयल्या. ट्रॉफी खातीर आता मुंबईत दोनूय पंगडाचो निमणो सामनो जातलो. 90 मिनटांच्या खेळात दोनूय पंगडांनी हार स्वीकारपाक न्हयकार दिल्ल्यान कोलंबियान पेनल्टी शूटआउटात नायजेरियाक
6 विरुद्ध 5 गोलांनी हारावपाक यश मेळयलें. मजगतीं खेळाच्या दुसऱ्या अर्धात स्पेन आक्रमक जाल्ल्यान घड्याळांत फकत कांय मिनटांच बाकी उरिल्ली आसतना स्पेनान जर्मनीचेर मात केली. स्टेडियमात प्रेक्षक नाशिल्ल्यान बोळ जालो. त्या उपरांत उपांत्य फेरयेत 10,000 वयर प्रेक्षक आपल्या आवडीच्या पंगडा खातीर चियर्स करपाक लागले. आता 30 तारखेक मुंबईत फायनल जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत शिंयाळें वातावरण सुरू जालां. तापमान 33 अंश सेल्सियसा मेरेन वाडूं येता. दनपारां मात गरमी अणभवपाक मेळटली, पूण सांज जाता तशी परत शीं पडपाक लागतलें. उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतलें. बोट दनयाक कितें खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.